Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मडगांवां ESI कोविड हॉस्पिटलाचो सेटअप करपी मुखेल दोतोर एडविन गोमसूज कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण रिपोर्ट. हुस्को वाडलो. फाटल्या 3 दिसांत गोंयांत कोरोनाचे 8 बळी. आंकडो 17चेर पावलो. केशी वाडटात ते पळोवन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 20% ICU बेड्स कोविड दुयेंतींक दवरूंक लायला. मजगतीं ट्युलिप डायग्नोस्टीक कंपनीचे पॉझिटिव्ह कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 80 पावलो. सोमारा नवे 130 दुयेंती रजिस्टर जाले. 53 रिकवर. We have total of 130 cases today. We have maximum cases from Tulip Diagnostics from Verna. We have got today 54 cases from Tulip Diagnosis. That's patients were referred from the private hospitals. One was receiving the treatment, came directly, and 2 of them were referred by one major private hospitals. That all private hospitals in Goa which have an ICU functional unit should be mandatorily keeping 20% of their beds aside for COVID positive patients. The hospitals are expected to maintain the full protocols, all of which has been circulated several times in the past to all the private sector hospitals for hospital infection control, for how to manage the situation when a COVID dedicated facility is earmarked space is kept in a hospital. All these protocols are available with the private sector, and we urge them to, if this decision has been taken today, we urge them to take note of the same, and the 2 collectors, Collector North and Collector South, will be having their own monitoring mechanism to ensure that there is a compliance with this decision of the Government of Goa. मुख्यमंत्री म्हणटा गेल्यात ते कोमॉर्बिड कंडिशनाचे 4-5 जाणांक कॅन्सर आशिल्लो, एकल्याचे लिव्हर फेल आशिल्ले, बाकीचे जाणटे. म्हणजे एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, ताका कोमॉर्बिड कंडिशन म्हणटा. ज्यो डेथ जाल्यो तितूंतले 4 ते 5 पेशंट म्हाका दिसता कॅन्सराचे आशिल्ले. 8 ते 10 पेशंट हे 80, 85, 75 वर्साचे आशिल्ले. एकटो तर लिव्हर फेल्युअराचो पेशंट आशिल्लो. कोमॉर्बिड कंडिशन आसल्या कारणान डेथ रेट जो आसा तो आतां हाजेर लक्षात घेवपाक जाय. वास्कोत कोरोनाचे बळी वाडूंक लागल्यात. 8 दीस लॉकडावन जाहीर करचो म्हूण थंयची नगरसेवक मागता. एक वाईट गजाल आसा की आज आमच्याच वॉर्डातले 2 जण एक्सपायर झालेले आसा कोविडा खातीर. एक मांगरातले जी 47 ओल्ड लेडी आसा तिका कॅन्सरूय असलेलो, आणि जो 60 इयर्स असलेलो जो बेलाबायचो ताका मातसो थंडयेचो आनी बीपीचो प्रॉब्लेम असलेलो. हांव CMा लागीं मागता की आतां एक 8 दिसाचो तरी लॉकडावन करून पळोवपाचो वास्कोन, कित्याक ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय. नेरूल केशी वाडल्यो म्हूण आमदार जयेशान सरकारी अधिकारी पंचायतीची मिटींग घेतली. तांचो वावर जाला निल्ला गांवांत वेरियस शॉपांनी ते वावुरल्या जाल्यार आमी तो एरिया फॉर सर्टन पिरियड कमोडिटीज, इसेन्शियल कमोडिटीज ओपन दवरया अँड वील क्लोज इट डावन टू द रेस्ट ऑफ द डे. सकाळी 7 ते दनपारा पर्यंत 1 पर्यंत 12 पर्यंत शॉपां आमी ओपन दवरता, जेचे कडेन इट इज ओन्ली फॉर 8 days to take precautionary measures, आणि आफ्टर 8 days will be open. सगळे सुरळीत परते चालू करतले. नियरली 100 ऑफ टेस्टिंग हॅव बीन डन, आणि प्रत्येक टेस्टिंगाचे रिपोर्ट्स येवपाक लागलेले आसा. सध्या आमचे कडेन 26 केसी आसा. हांगासरल्यान पण भायर सरून रामनगर गेला थंयच्यान तेणे आनी ते केसीस वाडलेले आसा. टोटल थंयसर रामनगर थोडे आनी 4-5 केसी जाल्या. प्लस देवश्री जे आसा बिल्डींग आसा गोळान म्हणटा वेरे, थंयसर 2 केसी आढळलेले आसा. So on daily basis we are testing around 200 patients, 200 individuals who might have come in contact with this COVID positive. कोरगांवां कोरोना दुयेंती मेळ्ळा, मात पंचायत कांयच करिना म्हूण लोकांनी पंचायत सचिवाक उजरायलो. पण थंयसर तेंच्यानी पंचायतीन आजून कांय एक तेंचे करूं नाशिल्लें. जावं तेंचे वतान विजीट दिवना, जावं तेंचे सॅनिटायझर करूं ना, जाल्यार वतान फील तरी करूंक जाय. ते ताका करूं ना तेंच्यांनी. तुम्ही थंयसर पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा जाल्यार तेजे घर क्वॉरंटायन करूंक ना, तांचे फॅमिलीची टेस्ट करूंक ना, आनी तुमी आयज लोकांक सांगता तुमच्या जिवाची काळजी घेयात म्हणून. आयज आमी कोरगांव पंचायतीक भेट दिल्या, सचिवाक सगळे गोष्टी सांगल्यात कितें आहा ते. कोरोनांतल्यान भायर सरिल्ल्या मुरगांवच्या नगराध्यक्षान पदभार सांबाळ्ळो. कोरोनान गेल्लो नगरसेवक पाश्कोल डिसोजाक पालिकेच्या स्टाफान आर्गां ओपली. एक बरी गजाल म्हटल्यार आमचे सगळे कावन्सिलर कमबॅक केलेलें आसा. इवन स्टाफ सगळे कोविडांतल्यान फायट करून परत येयलेले आहा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की वास्कोकारांक की तेणी आपलें कॅर घेवचें. कोवीड हे
इजी दुयेंस न्हू. मांगरा वेल्या लोकांचे हाल. सरकारी आधार सारको पावना गरजेक वावुरतेल्यांचो आधार. म्हणजे तेंच्यान म्हाका कॉल करून सांगतात परत रेशन मेळना म्हाका. गव्हर्मेंट तांकां दिता ते पावना तांकां. ताका आनी प्लस तांकां पळय मेडिकल आहा तें काल पयर आनी 15 days बॅक एक चेडूं रातचे ताका फिट्स येयला. फिट्स म्हणजे पडले चेडूं आनी पुलिसाक कॉल कर पुलीस येवना. एम्बुलन्स कॉल एम्बुलन्स येना. मागीर लास्टा एक वरा उपरांत एम्बुलन्स येयला ताका. व्हरून चिखली ताका व्हरून सोडलेलें ताका. हाडपा 3:30-4 ताका हाडपा ना पुलिसान हें केलें ताका ना एम्बुलन्स हाडले ताका परत ते चेडवान म्हाका फोन केला थंयसर जाल्यार आयज तो पुलीस स्टेशनार रिकॉर्ड आसतलो की तेंच्यांनी तांकां सांगलें आमी तुमकां पावपा जायना तुमी कोणा आपया म्हणून. मागीर ते चेडवान म्हाका आपय रातची ताका वचून 4 चिखलीसून हाडून हिंग सोडलें ताका. एटलीस्ट गव्हर्मेंटान तांकां कितें हेल्प करपा जाय. बाबा तेंचे लायट बील रिवोक करपा जाय. तांकां माफ करपा जाय. नाका भरो नाका तुमी आसूं म्हूण. उदका बील येयला तांकां लायट बील आयला हावस टॅक्स आसा कोण पळयता आतां. जुवारी नगरांत केशी 150 वयर. थंय दिशी दिशी परिस्थिती हाता भायर. मांगरा वेल्यो केशी आटापा येवंक लागल्या. थंयच्यो सुमार 80 केशी क्लियर जावच्यो आसात. न्यू वाड्यावयल्या केशींनी मांगराक फाटीं घालो. थंय 80 वयर एक्टीव केशी. बेतकी खांडोळा केशी वाडूंक लागिल्ल्यान माशेलांत फुडले 7 दीस दुकानां ठरावीक वेळ उक्ती दवरपाचो निर्णय. म्हणून आयज लोकांच्या रिक्वेस्टान सेफ लॉकडावन काल आमी पंचायती मिटींग घेतली आनी लोकांक रिक्वेस्ट केले. आमच्या वांगडा थोडे ग्रामस्थ आशिल्ले उपस्थित, थोडे रिपोर्टरूय आशिल्ले की आमी सगळ्यांक अवेरनेस घेवंक शॉपावल्या. जी गर्दी जाता तुमी 7 ते 11 पर्यंत शॉपां चालू दवरची फकत 7 दिसां खातीर आनी 11 उपरांत बंद दवरचें असो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलो. आयज त्या रिक्वेस्टा प्रमाणे सगळ्या शॉप ओनरांनी आमकां कॉपरेट केलें. खारे वाड्यारूय केशी वाडटा. बायणा आंकडो 110 वयर. चिमला इंदिरानगरांतली परिस्थिती अजूनय जाग्यार येना. बाळी कुंकळे केशी वाडटा. नेरूल बेती हे नवे मायक्रो कंटेनमेंट झोन जाल्यात. सांखळे मोल्ले आनी कुडतरे परिस्थिती ल्हव ल्हव आटापा येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.